Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोदे देवून तूं ये. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोदे देवून तूं ये. सासनात जानवाय देवून तूं ये. सगळे जाग्यार घालूंक तूं ये. सासनात जानवाय देवून तूं ये. सगळे जाग्यार घालूंक तूं ये. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोदे देवून तूं ये. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोदे देवून तूं ये. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराचे पोरबेक आमी तयार जाता आनी आयज जावन आसा हे तयारेचो 8वो दीस. बरोचभर गोंयच्या सायबाच्या रॅलिकांची दबाजीक दाखोवन चालू आसा. आयज क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरतना आमच्या महाधर्म प्रांतांत सेवा धर्माच्या वावराक भेटलेलो आयतार आमी संभ्रमता. आयच्या सेवा धर्माक विश्वक विचून काडला तो जावन आसा सोमियाच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत संदेशकार आमी. जेजू मनशां सैम घेवन आमचे मोदें आयलो तें पयलें येणें संतोशान संभ्रमूंक आमी तयार जाताना ताचे मोहिमे बरीत दुसऱ्या येण्याक आमी तयार आनी जागृत संदेशकारां कशीं मेळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां जागयता. तर फावो त्या सभावान सोमियांक मेळूंक आमी तयार जावंक भाग्यवंत फ्रांसीक शेवेराचे विणवणेन ह्या पवित्र मिसाच्या संभ्रमान आमचे पासत, आमच्या सेवाधर्मीक सेवकां पासत आनी लिटर्जिकल एनिमेटर्स हांचे पासत भावार्थान आनी कालतेपणान मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत सेवाधर्म जिवीत आनी जिवितांत सेवाधर्म कुडे जायत दिसून येवंक ना. सोमियाच्या दुसऱ्या येण्याक जागृत संदेशकार आमी जावंक चुकल्या. ह्या वेळार असल्या दुसऱ्या पथकांचो उगडास करुया. सगळीं दुखी काळजान म्हणुया, हांव पथकी सोर वरविधान देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांतून तोरान उच्चारून वायट करून आनी बरें सरून आमी जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बरो अपराध. हे पासत भाग्यवंत तांचांक वार मरे सगल्या दुखांत आनी भोवतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
उदातीक राखून प्रातून मागता सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जपिताक पावू आमेन. Somjaka kutkur Somjaka klutkor Kristaka kutkur Kristaka klutkor Somjaka kutkur Somjaka klutkor. प्रार्थुया उगीच रावून ह्या वेळार आमच्या काळजान असल्यो गरजो आमचे आवडे जे आमी येसू खातीर बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी धरूंक आयल्या ओगेपणी बापा मुखार दवरुया. कोणाचो आयज वाडदीस लग्नाचो दीस तांचो उगडास करुया. जासिंत मिस्किटा क्लेवी फेर्नांडीस हीच आमची बाबा भयणां आपलो वाडदीस मनयतात. कोण पिडींत आसा तांचो उगडास करुया. तांचे खातीर मागुया. सूर पदवेदार देवा तुवें बसयलेल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदांच तयार दवर अशें ताच्या सांगता सुर्गीच्या राजान सासणाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रस्वो चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. जेरमियस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा पडे इस्रायलाच्या घराण्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पाळचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी त्या समोय दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव कोत्तलो. तो आपल्या देशांत प्रमाणीक आनी सोपून जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजालेम भिरांते विणय जियेतलें. आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ह्या शाराक ओळखतली. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनान जातलो. उतरां हे परी. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. Sorvesporaच्या घरा संतोशान वचूया. Sorvesporaच्या घरा संतोशान वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटात. केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. Sorvesporaच्या घरा संतोशान वचूया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळां चोडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां तीं. Sorvesporaच्या घरा संतोशान वचूया. सगलीं म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा. देखून तुका बरें मागता. Sorvesporaच्या घरा संतोशान वचूया.
बागेवन पावलून तेसालोनिकाराक बरयलोले पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगळ्या मनशांताय सोम्यान सुबामपणी वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुभ नितोळ आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन थीर करूं. शेकी भावा भयणींनो, सोम्या जेजू कडेन आमकां आसा त्या एकचाराचे नांवी आनी तुमकां विनोदी करता आनी प्रार्थोन मागता तें हें: देवाक मानून कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यान. तशी तुमी जियेतात खरी, पूण अदीक आनी अदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजू सोक्तेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तर तुमी जाणात. देवाचें उतोरें. आमी सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें: सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नोकेत्राचेर खुणां सातोल्यो. सोमदीर आनी ताचीं लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराचीं कुळां घाबरोवन मोन्नाच्या आकांताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं डुबडुबून मनशां मरतलीं सुकून. कित्याक अंतरोळाच्यो सुकत्यो कोलकोलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडा दोबाज्यान कुपा वयल्यान आयिल्लो दिसती पडटलो. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय धरात, ना तर जेवणा खाणाक लोबडून बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळसां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत थंय आसलोल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ते जावचे खातीर सगल्यो वस्तू सगलो वगत तुमी मागणें करून जागृत रावात. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त.
म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी केन्ना ना केन्ना कोणाक ना कोणाक आमी रावता. आवय बापूय आपली भुरगीं शाळेक सावन परत घरा येतलीं हे आशेन आपल्या भुरग्यांची वाट पळोवन रावतात. भुरगीं आपली आवय बापूय सर्विसेक तावन केन्ना घरांत परत येतलीं ताची वाट पळोवन आसतात. आमची कोणूय घरचीं परदेसांत जावं सर्विसेक लागून व शिकपाक लागून आसलेलीं परत गांव घरा परतुचीं आसा तेन्नाय घरचीं तांची वाट पळोवन रावतात. म्हाका चेस्तानो, जेन्ना आमी आमच्या घरच्यांची वाट आमी पळयता, आमच्या सोयऱ्यांची व इश्टांची वाट आमी पळयता आनी तांकां ताचे येण्याक आमी रावता, तेन्ना आमी एका वॉल्तेरार बसलेल्या भाशेन आमी रावना, पूण आमी जागृतायेन फावो पुरती तयारी करून तांकां घेवंक आमी रावता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी जेन्ना एक नवें सेवाधर्मीक वरोस सुरू करता आनी त्याच बरोबर क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरता, तेन्ना पवित्र सभा सेवाधर्मा वरवीं आमकां कोणाक तरी रावूंक फावो परती आमी तयारी करूंक आमकां जागोयता. आनी ह्यो जो आसा तो सोडवणदार, ताका आमी फावो पुरती आमी तयारी करून जागृतायेन ताका मेळूंक आमी तयार रावूंक आमकां पवित्र सभा आपयता. आयज जेन्ना भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या पोरबेक तयारेच्या 8व्या दिसा आमी आसा, तेन्ना आयच्या सेवाधर्माचो विशय आमच्या सुमयाक आमी जागृत संदेशकारां कशीं आमी मेळूंक तयार आसूंक आमकां जागोयता. आनी खेरीत भाशेन आयची वाचपां आमकां ही जागृताय आमच्या जिवितान सांबाळूंक आमकां आपयता. आयचें पयलें वाचप आमी जेरमेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. जेन्ना जेरमेस प्रवाद्यान हो संदेश देवाचो पोरगोट केलो, तेन्ना इस्रायल पोरजा बाबिलोनियेंत गुलामपण भोगताली. नेबुकदनेझार हे बाबिलोनियेच्या राजान आपले फौजेक सांगाता घेवन जेरुसलेमाक वेढो घातलो. जेरुसलेम आपल्या ताब्यान केलें आनी इस्रायल पोरजेक गुलामपणान निर्वाशीत कोशीन एक्झायल इन बॅबिलोन तांकां व्हेली. आनी असली दुर्दैवी परिस्थिती इस्रायल पोरजेचेर उपरासली तेन्ना एके भाशेन ही पोरजा बोरवासून आसलेले भाशेन ती जाली. आनी तेन्ना बाबडीनो, जेरमेस प्रवाद्या उदेशी देव आपलो संदेश पोरगोट कोत्ता. हो संदेश जावन आसा इस्रायल पोरजेक बोरवासो दिवचो संदेश. आमी आयचे पयले वाचपान आमी आयकलां, कोण परी देव म्हणटा, दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव कोत्तलो. तो आपल्या देसांत प्रमाणीक आनी सुपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या फुडें तो म्हणटा, त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुसलेम भिरांती विणे जियेतलें. दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव कोत्तलो. ह्या उतरांनी एके भाशेन देव आपलो सोडवणदार हे पोरजेक बासायता. ज्या सोडवणदाराची वाट पळोवन इस्रायल पोरजा आसली, कित्याक ती आतां गुलामपण बाबिलोनियेन भोगताली आनी सोडवणदाराची वाट पळोवन रावताली. आनी देव तांकां एके भाशेन ही बासावणी दिता की आपूण एक सोडवणदार पाठयतलो दाविदाचे कुडयेंतलो. आनी आमी जाणाव देवान केल्ली बासावणी ताणें पाळली जेन्ना आपल्या एकल्याच पुता जेजूक सोडवणदार कसो दाविदाचे कुडयेंतल्यान ताका पाठयलो. ताच्या पयल्या येण्याचोय आमी उगडास कोत्ता जेन्ना ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी आसा.
पूण त्याच बरोबर जेजू नव्यान येतलो, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुन्स बी करूंक येतलो. हो भावार्थाचो गूड आमकां उगडास कोत्ता. जेजू व्हडे पदवेन मोहिमे बरीत जावन कुपांतल्यान देंवून येतलो. ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां लुकास आमकां सांगता. जेन्ना जेजूचें दुसरें येणें जातलें, प्रितुमेचेर आनी अंतराळाचेर भिरांकूळ खुणां दिसती पडटल्यो हाची खबर जेजू आमकां कोत्ता. अशें म्हणटाना जेजू एके भाशेन आमच्या काळजांत भिरांत घालूंक सोदिना, पूण आपलें दोबाशीक येणें जेन्ना जेजू मनशाचो पूत दोबाशान कुपावेल्यान देंवून येतलो तेन्ना जेजू आमकां म्हणटा, हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. एके भाशेन जेजू सांगूंक सोदता, वय जेन्ना हांव येतलो तेन्ना भिरांकूळ गुण्यो घडटल्यो, खुणां दिसती पडटल्योत, पूण तुमी भिवपाची गरज ना, कित्याक हांव येतलो, तुमचे मोदें हांव येतलो तेन्ना तुमकां हांव सोडवण एके भाशेन सुपूर्णायक पावोंक येतलो. देखून तुमी म्हज्या येण्याक बोरवाशान बरोवन जागृतायेन तुमी तयार रावची. हो संदेश बाबडीनो जेजू आमकां शिव वर्तमानांतल्यान आमकां दिता जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो तेसारोनीचे पवित्र सभेक हो बोरवासाचो संदेश दिवन तो तिका म्हणटा, सोम्याच्या येण्याक तुमी नितळ निर्मळ काळजान पवित्रतायेन आनी देवाच्यो आज्ञा पाळून अदी करून एकामेका सवे मोगान जिवन सोडवणदाराक तयार जावंक तुमी वावुरचें. हो संदेश आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमच्या कानार सादता तेन्ना आमी ह्या आमच्या सोम्याच्या पयल्या येण्याक आमी आमची तयारी करता तेन्ना सोमी व्हडा दोबाज्यान मोहिमेन येतलो, ताज्याय दुसऱ्या येण्याक फावो पुरती आमी तयारी करूंक वावरुया. आनी बाबडीनो जेन्ना ह्या क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयतारा बरोबर एक नवें सेवा धर्मीक वर्स आमी सुरू करता. दर वर्सा आमी सेवा धर्मांत पोरगोड जातलो देवाचो संदेश आमकां तेंच करूंक आपयता. आमच्या काळजा मनाची खरी नवसोनी आमी करून आमच्या सोडवणदाराक मेळोवंक आमी पुर्ती जावंक आमकां सेवा धर्म एके भाशेन जागयता. आनी सेवा धर्म आमच्या जिविताची क्रिस्ती जिविताची जावन आसा जोर आनी तेंगशी. द लिटर्जी इज द सोर्स अँड समिट ऑफ आवर क्रिस्टियन लायफ. जशी परी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आमचें जिवीत आमी सेवा धर्मान हाडटा आनी सेवा धर्म आमच्या जिवितान व्हरता. तर जे कितें सेवा धर्मान आमी समोरमणी करता आमच्या जिविताची, ती समोरमणी खरेंच जावनी आमच्या जिविताचे नवसरणेची, जाचे वरवीं सोम्याक मेळोवंक आमी पुर्ती आनी जागृत आमी आसतल्या. असल्याच बोरवाशाच्या भावंडांनी बरोवन आमच्या सोम्याच्या येण्याक आमी तयार जावंक आनी ताका आमी ताच्या येण्या सोमयार आमी जागृत आनी पुर्ती आमी मेळोवंक आमकां जण एकल्याक त्याच जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो भावार्थ जागवला. ह्या वेळार तीच भावार्थाची स्वता 12 स्वतां उच्चारून सगळीं बराबर म्हणुया. स्वत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या उर्बी गुरबी समावलो, आंकवार मरेताय सोलमलो, पोस काल ताणें कोच सुसले, ताका कुर्साक सोडलो, तो मेलो अंधकारांनी किपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरेसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार सोडलो, सूर पदवीदार देवपाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो.
Szatmánta povítatják, katolik povítszovi, baktanco iktar, patkancsé bokszoli, कुडीची जुळपण सासनाची जिवीत आमेन. थोडीच आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया. दोरेका मागण्यांक आमचो सोबाप गायन करून जातलो. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी बोगतीन आनी अर्धा बरीतपणी समोरमलोल्या सेवाधर्मा वरवीं आपल्या हाताखाल असलोले पोरचेचो भावार्थ आनी बोरवाचो अदीक कोलावंक तांकां बापाचे बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या प्रश्नांनी भितर सरून ते सुटावे करूंक आनी अशें तांचे सोवें फटोवना तसलो बोरवासो जागोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हो क्रिस्त येण्याचो काळ जेजूच्या येण्याक शुद्ध निर्मळ काळजान तयार रावूंक फायद्याचो जावंक आनी ह्या दिसांनी चालू आसलोली बागियोन फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकाची दोबाचीक दाखोवन पवित्रतायेन वाडूंक कुरपेची बागी गोडणी जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. नव्या सेवाधर्मीक वर्सात देवाच्या सोडवणेचे गूट अदीक खोलायेन समजूंक जिवंक आनी ह्या गुटाची परगोटणी अदीक जागृतायेन आनी नेटान करतली नीत संदेशकारां आमी जावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव दयाळ बापा, थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान सदांच जागृत संदेशकार आमी सेवाधर्म जिवितांत आनी जिवितांत सेवाधर्म आमचो दिसो. बापा तूंच आदार कर, आमकां वाटेक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Patka tubun kadu Milmol kalsa tukavopo Devali monchamode Sondam koru shanti koru Asa Jesu Tu és dillo burgotuso Asa Jesu Tu és dillo burgotuso Volti duka Astitona Wauratsoka Tuka Petro Sonsa Soklo Uban Borum Tuce Mokar Papa Pavo
मोच्या बाबा भयणो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागी पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिलोली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता ही दोयीन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता, तशेंच तांचे वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावोवची कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले पावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें आमकां पुरविल्ली येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरी धीर धरून आतां आमी शेवता तें तुवें बसायलो न्ही तेणी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबरां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरणाचो संगतीचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड, तुमची बसत समोर पणजी. तेच परीचे वणजोच ताणें कालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी यातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासीक कर्राचें रगत, पातकांचें बोगसलें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें पारवतलीं. हे म्हज्या उगडाचाक वरात. गायन करून बाबार्थाचो गूट पुरकोटुया. सोम्याची चूक आमी उलो खाता आनी एकाच इतले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी पिडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समोर पेता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गुवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सूर मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीशी काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागतां. आंकवार मरे देवाची माय सांगती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दन दुता आनी सर्व काल तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा, सोर वंदोर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमचे बापा हे सोबीत मागणें जेजून आमकां शिकयलां जाल्यार बापाक जेन्ना आमी उलो मारता नवें सेवाधर्मीक वरस आमी जेन्ना सुरू करता त्याच दोनया देवाक आर्गां दिवया. उदीक आमचें जिवीत दिसा दीस पडटी शुद्ध जावं जागृत संदेशकार दिसो दीस पडटी ह्या सेवाधर्मीक वर्सान आमी सांग बापा तुजोच आदार आमकां दिसा दीस पडटी आदार कर. हेंच मागणें आमी करुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणी पळोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवासनोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदारकाक लोतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक बळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावडाताचे देश घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येतांद्रा सोद चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदाकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होस्तो जेजू जाचे जागृत संदेशकार आमी जावंक आमकां उलो करता. दिसा दीस पडटी ताची वाट पळयता आनी ह्याच मनान ताका शेवूंक फुडें सरता. ती आमी सगळीं सुभागी. तुमचे भितर येवचें वचना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमच्या काळजांत रावूंक ये.
सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासनाक तुझे येवजोन जाले आमचे मोदे बिराड कोचे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे मुनशा सोयबान कागदो जालोय चाकरा रूपान दिश्टी पडलोय आमची पातकां कालुडोयताय शांती तुजी आमकां वाटाय सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे पवित्र आत्म्यान आमकां बोधताय बापा सारकी आमकां कोरताय बाबोय तुजी आमी सोगली दिरान आयल्या तुजे सोशी सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे मोन आमचे तुजेर देवता हुस्के कोती तुजेर सोडटा आमकांच तुका समर्पिता जिवीत आमचे तुका भोगता सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे तुका वेंगोक चोडोत रेगता सदांच तुका चिंतून रावता तुझ्या मोगान काळजां पेटूय सुखपाक तुजे आमकां भोगूय सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये
जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावूंक ये. भावा भयणीनो, जिव्या जेजूक आमी शेवला, तो आमच्या काळजांनी बिराड करता, आमकां कुरपेन भरता. दिसा दिसपट्टे आमच्या आडकोळींक फुडो करूंक आमकां धीर आनी गोटाय तो दिता. ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान ओतीर वस्तू मदीं आमी जे येताना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोल्या देण्याक लोबदूंक तूंच आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसुया. भावा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलेल्या फादर आफोन्स मेंडोन्सा, तशेंच प्रवचन करतले आमचे यादनीक बाबा फादर थॉमस लोबो आनी सोह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे केरीत दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावं जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5 पर्यंत. फाल्यां संस्कारलोले वस्तोऱ्या पासत भेटयलोलो दीस म्हणटोच केरीत मीस आसतले सांजे 3:30 वरांचेर. सोत्राय दवरची, फाल्यां सांजे कुमसारा आसची ना. तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर पोरबे दिसा आख्खो दीस कुमसारा आसची ना. बाबा भयणीनो, सोत्राय दवरची, फकत कुमसाराच आसची ना पूण उमाव चालूच आसतलो. जायतीं जाणां मी सोंपल्या उपरांत आमकां येवन विचारतात, ब्रदर फादर उमावूय बोन आसतलो? उमाव भाव भयणीनो चालूच आसतलो. फकत फाल्यां सांजे कुमसारा आसची ना आनी पोरबे दिसा 3 तारखेर कुमसारा आसची ना. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30 आनी दोबाची एक मीस 10:30 वाजता इंग्लीश भाशेन जातोलें. तशेंच दनपारां 12:15कूय मीस आसतलें.
आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. डिसेंबराचे 4 डिसेंबर 8:30चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले आनी त्या मिसार आमचो अपोस्टोलीक नुन्सियो येजमानपण चलयतलो. आयच्या दिसा ही सुवातेर तर सेवाधर्मीक वावराक भेटयल्लो दीस आमी पाळटाव. थोड्या जाणांक देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. पयली सुवातेर पाद्री थॉमस लोबो, विगार आल्दोनचे फिरगोचीचो आनी उर्बेऊन वांगडी आमच्या 2 प्रांतीक केंद्राचे समतीचो. ताच्या हाताखाल आमच्या केंद्रांत आनी आमच्या 2 प्रांतांत जायतो सेवाधर्मीक वावर चालू आसा. हांव ताची तोखणाय करतां आनी आयचें देवाचें उतर परगटल्या खातीर ताका देव बरें करूं म्हणटा. आयज दीस सेवाधर्मीक वावरा खातीर भेटयला जाल्यार आयचे मिसाचे भेटेक सगळे आचीर आसल्या सेवाधर्मीक सेवकांक आनी लिटर्जिकल एनिमेटर्स हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्सा वेर्ना वार्दांत डिनरी वायज शिबिरां चालू आसात. आयची मिसाची मांडावळ सगळ्यांनी मेळून केल्ली आसा. तशीच आयची गायन मंडळाची वांगडी आमची आदली आनी नवी सेवाधर्मीक सेवकां तांणी प्रॅक्टीस करून कितलोच आपलो वेळ दिला. तांकां आमी दिनवासतना किरीत भाशेन जासिंतो मेस्किटा हाच्या मार्गदर्शना खाल गायन मंडळ वावुरला. आज ताचो वाडदीस. ताका आनीक खंयचोय आनीक तेकोयर आसलो तरी पूण ताणें आमकां वेळ केलो. ताका आमी कुशाल बरी जल्माचो दीस आवडयता आनी ताका आनी ताच्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगल्यांनी आयच्या दिसा हे सुवातेर येवन ही दिनवासणीच्या बलिदानांत आमचे खातीर मागले म्हूण 2 प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्राचे समितीच्या आनी थंय वावुरतोल्यांच्या नांवान आमी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबे रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सोर पवित्र देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगली बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासताव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो खासगी गोरचो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतेन ते शाती पावोय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटाव. आमेन.